देव बरो दीस दिव तुमकां समेस्तांक. आज आयताराच्या सकाळी आमी आमचो वेळ आराधनांत करशीया. जेजूक आमच्या मदें भोवपळी सक्रामेंतांत स्वागत करता आसतना आमी इंग्लिशांत गीत गावया. यू आर माय रेफ्यूज, तूं जावन आसाय म्हजो आसरो. कोंकणी आमच्या दैवी गायना बुकांत आसा. पान नंबर 161 पेज नंबर 161. तूं म्हजो आसरो L11. इंग्लीश बुकान डिवायन मेलोडीज गीत नंबर 248. हिम नंबर 248 in divine melodies, page number 119. Let us tell the Lord, you are my refuge. Let us welcome him in our midst. You are my refuge, you are my fortress, you are my friend in need, you are my God, you are my refuge, you are my fortress, you are my friend in need, you are my God. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. You are my Savior, you are my healer, you are my strength in need, you are my God, you are my Savior, you are my healer, you are my strength in need, you are my God. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. You are my shepherd, you are my comfort, you are my hiding place, you are my God, you are my shepherd, you are my comfort, you are my hiding place.
seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am. दोन्ही हात वर करूया आम्ही देवा करूया. Here I am, Lord. Here I am. अंगा हवा असा समया, अंगा असा समया, तुझ्या समोर असा समया, तुझ्या हजरपण असा समया, तुझ्या डोळ्या मुखार असा समया, तुझी दया, तुझी काकूट, तुझो मोग आशेन असा समया, तुझे बेसांव आशेन असा समया, बेसांव घाल म्हजे, काकूट कर म्हजी, बिरमण कर, तुझो मोग दाखय, तुझी पोतली दाखय, तुझी संगत दाखय, तुझी दुकान बसून काढ, तुझी मतभेदाराय पयस कर, म्हाका उजवाडान भर, म्हाका पदवेन भर, म्हाका सत्तेन भर. कितले अपुरबायचे गीत. आता आम्ही कोंकणीन गावया गे. सगळ्या काळजान हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितान तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, समयाक आमी म्हणया हांगा हांव आसा. सगळ्या काळजान तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितान, सगळ्या जिवितान तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सत्तेन सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. तुझी सेवा करता. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा. कोणा काळान म्हणा हांगा हांव आसा. सौम्या. हांगा हांव आसा. सौम्या. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा. उलया समया लागी, हांगा हांव आसा. समया लागी उलोवंक तूं थोडो वेळ करशीया. हांगा हांव Elohim Adonai, all powerful, mighty God, El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Jireh. Hallelujah, 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 hallelujah. Elohim Adonai, all powerful, mighty God, hallelujah, 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 hallelujah. होय जी येतेली तुझी स्तुती करतात. आज हांव तुजी स्तुती करतात तेच परी. सर्वेस्परा म्हजें तारण करता म्हण आमच्या जिणयेच्या सर दिसांनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सरयांची वसंतरां घेवन आमी गितां गायतल्या. इजाया प्रवादीचो बूक 30 आनी 8 वसवर 19 आनी 20 वर. पळय मोगाच्यान आमी जिवन आसतना आमच्या कुडींत आमी स्वास घेतना सोडनासतना आमी निरंतरी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें कितलें बरें. कित्याक सर्वेस्पर आमचें तारण करता, सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालता, सर्वेस्पर आमकां राखता आनी सांबाळटा, सर्वेस्परच आमचो हात धरून आमकां चलयता. उदकांतल्यान वेता आसतना उदक आमकां बुडोवंक शकना, उज्यांतल्यान पाशार जाता आसतना उजो आमकां उलपोवन गोबर करूंक शकना. कित्याक सर्वेस्पराची वेंग आमच्या भोंवतणी आसा. देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें मोगाचें न्हू केदें वर्तें आमचें भाग. कित्याक आमचो देव पवित्र सर्गार वस्ती करता तरी इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनाचेर तो येवन बसता म्हणटा पळय पुस्तक किर्तनाच्या बुकांत 22व्या वसरांत 3ऱ्या वळीर. जशें किर्तनाच्या बुकांत 22व्या वसरांत 3ऱ्या वळीर ताणें आमकां बसयलां. तेच बरी मोगाच्यान आमी ताका अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना आमच्या काळजांत येवन ताणें वस्ती केल्लो अनुभव आमकां जाता. आमच्या मोतींत येवन ताणें वस्ती केल्लो अनुभव आमकां जाता. आमच्या मदेगांत आमच्या एकवटांत तसो अनुभव जाता. आनी तो मोगाच्यान आमच्या मदें येता आसतना आमकां सर्गीचो अनुभव जाता. हेब्रेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर आमी वाचता 12व्या वसरांत 22व्या वळीर तावन आमी जिवंत देवाच्या शहराक लागीं सरल्या, सर्गीच्या जेरुसलेमाक लागीं सरल्या. थंयसर असंख्यात देवदूत आनी सर्गीचो दळबार
त्या सर्गींच्या जेवणाक आयतीं जाल्यांत आनी थंयसर आमी जेजूच्या भोव आमोलेक शेणयलेल्या रक्ताशी लागीं सरता देवाच्या निती सिंहासनासरची मोगाचें नांव आमी लागीं सरया देवाचे आशिर्वादाच्या त्या जाग्याक आमी लागीं सरया आमच्या कांताराच्या बुकांत आमी गीत काडया H43 समियाचें नांव गावून आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन थोडो वेळ आमी करची H43 तुमच्या कांताराच्या बुकांत H43 पेज नंबर 93 समियाचें नांव आमी गावया समियाची स्तुती करया समियाच्या नांवाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया सोम्याचे नाव आम्ही गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावा महिमा देऊन स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया सोम्याचे नाव आम्ही गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावा महिमा देऊन स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया कितले बरे नाव ताचे सोमियाचे नाव सगळो लोक गाजता ताका सगळ्या गावान गा संवसारार ताचे नाव सदा सदैव जाव रस्ता म्हाका वाकणून देखून गायता हांव कितले बरे नाव ताचे सोमियाचे नाव सगळो लोक गाजता ताका सगळ्या गावान गा संवसारार ताचे नाव सदा सदैव जाव रस्ता म्हाका वाकणून देखून गायता हांव सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावा महिमा देऊन स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया निरंतर देवा गर्ग आणि होगलाप दिव्या आणि सोमियाच्या नावाक आमी महिमा दिव्या सोमेस्ताक बरें केल्लें सोमियाचें नांव पिडेस्ताक गूण केल्लें वर्तें ताचें नांव मेल्लेल्यांक जीवन केल्लें पविताचें नांव सांडून गेल्ल्या पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव सोमेस्ताक बरें केल्लें सोमियाचें नांव पिडेस्ताक गूण केल्लें वर्तें ताचें नांव मेल्लेल्यांक जीवन केल्लें पविताचें नांव सांडून गेल्ल्या पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावा महिमा देऊन स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया सोम्याच्या नावांतूय आमकां शांती आसा समाधान आसा स्वताची वाट आसा सर्गीचो दारवाटो आसा सासणीक जिवीत आसा चोर पातकातावन आमकां सुटका आसा तर गावया आमी सोम्याचें नांव संवसारांत समाधान हाडून दिल्लें नांव सगळ्या लोकांक स्वताची वाट दाखोवन दिल्लें नांव
काळोखांत असलेल्या उजवाड दिले नाव पातकातावून सुटका देऊन बचाव केले नाव संसारात समाधान हाडून दिले नाव सगळ्या लोकांक स्वताची वाट दाखवून दिले नाव काळोखांत असलेल्या उजवाड दिले नाव पातकातावून सुटका देऊन बचाव केले नाव सौम्याचे नाव आम्ही गाऊया सौम्याची स्तुती करूया सौम्याच्या नावा महिमा देव स्तुती ताची करूया स्तुती ताची करूया सौम्याचे नाव आम्ही गाऊया थोडा बाबार्थान गाऊया सौम्याची स्तुती करूया थोडा बात येणे सौम्याच्या नावा महिमा देव स्तुती ताची करूया थोडा बरोबर परतून स्तुती ताची करूया स्तुती ताची करूया स्तुती ताची करूया समीच्या नावाक महिमा दिया निरंतर तका अर्घा दिया होगळा दिया हालेलुया 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 अर्घा तुका जेजू होगळा तुका जेजू जय जय तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधना तुका जेजू पदवी तुका जेजू महिमा तुका जेजू आराधना तुका जेजू वंदन तुका जेजू वंदिता तुका जेजू प्रकटता तुका जेजू महिमा तुका जेजू वर्णिता तुका जेजू गायता तुका जेजू गाजयता तुका जेजू वर्णिपा तुका समिया जेजू पदवी तुका समिया जेजू राजवर्गी तुका समिया जेजू तुझी पदवी आमच्यामध्ये दाखय समिया जेजू तुझी महिमा आमच्यामध्ये दाखय समिया जेजू पिडेस्तांक गुण कर समिया जेजू कष्ट करण्याचे कष्ट हळू कर समिया जेजू कामनातल्यां काम पळो कर समिया जेजू कामाच्या जाग्यार प्रमोशन पळो कर समिया जेजू हर एक आर्थिक तात्वार पयस कर समिया जेजू ऋण बरी करून तू वाढ दाखय समिया जेजू बाहेर गेले बाहेर असलेले पैसे सगळे मेळाशे कर समिया जेजू हर एक बंदळतान देवसराच्या सैतानाच्या पाताळाच्या सत्तेतान आमकां सुटका लाभय समिया जेजू हर एक माटमंत्राचे सगत दुष्ट सगत तुझ्या कुर्साच्या पांय थोडा बसमून गबर कर नोडय समिया जेजू आशीर्वाद घाल बेसांव घाल समिया जेजू सगळ्या लोकांचेर सगळ्या संसारभर हे कार्यक्रम वीक्षकांच्या समेतांचेर आशीर्वाद घाल या आराधनांत वांटो घेतला हर एकल्यांचेर बेसांव घाल हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. समी जेजू आमकां म्हणटा हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना हांव बापा लागीं मागतलो आनी हांव तुमकां एक मजतदार धाडटलो समी जेजू सर्गा सोडून थंयसर बापाच्या उजव्या कुशीक बसून आसा निरंतरी मोगाच्या आमच्या खातीर तो विनंती करन आसा म्हणजे आमच्या पातकांच्या भक्षाणे दिवन आसा आमी आमच्या कुडीच्या सैमांत निरंतरी पातक करनूच आसता पूण आमचो समी जेजू क्रिस्त सरकार बापाक सासणाचें तें बलिदान करन आसा ताच्या कुर्साच्या मरणांतय ताणें व्हारयल्या रक्तांतय आमकां तो बापा थंय निरंतरी राजी करन आसा सर आमच्या पातकांचे भक्षाणे दिता आनी हो निरंतरी अनुभव जीव अनुभव आमकां जाय जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा नाजाल्यार आमच्या जिवितांत परतून परतून आमचे थंय पातकांची कांतवणी येता आमकां भिरांत येता आमी देवाच्या मोगातावन भायर पडटा घडना सर्गींच्या रास आमकां सुकता घडना होय पूण समिया जेजू क्रिस्ताच्या आमलीक रक्ता थंय संपूर्ण तरान आमकां भक्षणे आसा म्हणून पवित्र आत्मा निरंतरी आमच्या उगडा हाडटा देखून समी जेजू म्हणटा हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना बगार हांव बापा लागीं मागता आनी तुमकां एक मजतदार धाडटा तो तुमच्या सांगाता सदां काळ आसतलो हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात तुमी म्हाका पळयतल्या संवसार म्हाका पळोवंक शकना होय समिया होय मोगाचे न्हू पवित्र आत्म्यान आमी भरिल्ल्या वेळार संवसार जेजूक पळोवंक शकना पूण आमी पळोवंक शकता ह्या बोपय सक्रामेंतांत संवसार मोगाच्यान केवल एक धवो गोवांचो उंडो खाणाची वस्त थंयसर पळयतात पूण जे कोण देवाची भुरगीं आध्यात्मीक भुरगीं देवा थंय नव्यान जल्माल्लीं भुरगीं मोगाचे न्हू थंयसर बोपय सक्रामेंतांत जेजूचें मुखामळ पळयतात जेजूचें हाजरपण पळयतात सगळो कुडीन आनी आत्म्यान थंयसर हजर आसा ताच्या देव सैमांत आनी ताच्या मनशा सैमांत समी जेजू हांगासर खरोच हजर आसा आनी पवित्र आत्मा आमकां निरंतर जेजूचें उतरां उगडा हाडटा जेजून दिल्ले ते संदेश जेजून दाखयली ती वाट जेजून सांगिल्ले ती संगती सगळे आमच्या उगडा हाडटा आनी पवित्र आत्मा मोगाचें नांव आमकां निरंतरी सासणाच्या जिविताच्या वाटेन चलयता ह्या संवसारांत आसतना संवसाराचे रक्तमासाचे वंदोणी आमकां निरंतरी यमकडाक सासणाच्या कॅस्तीक आमच्या नासाक आमकां आकर्शीत करता आसतना
समी जेजू ताच्या पवित्र आत्म्या मोगाच्या आमकां सासणीक जिविताचो संतोष शांती समाधान ददोसकाय बरी भलायकी आशिर्वादां बेसां सगळीं आमकां फोव करता. तर मोगाच्या आमी पवित्र आत्म्याक लालयोन मागया. आमच्या कांताराच्या गितांच्या बुकांत J29 आमी काडया. J29 स्वादेक आत्म्या पवित्र आत्म्या बेगीनच तूं देवोन ये. J29 ऑन पेज नंबर 146 146. पवित्र आत्म्या स्वागत करच्या रितीन आमचे हात उक्ते धरल्यार मोगाचें एक आपुरभयचे एक गुर्त जावन आसा संकेत अशें दर्येत वयर दर्येत या काळजाच्या मुखार आमच्या हृदया मुखार दर्येत आपोवया आमी पवित्र आत्म्या. एक घडीभर आमी दोळे धांपया आनी पवित्र आत्म्या ताणे येवया आनी म्हणया हे पवित्र आत्म्या म्हाका तुजी गरज आसा. हे पवित्र आत्म्या तुज्या अभिशेकाची म्हाका विशेष गरज आसा. हांव अत्रेकता हे पवित्र आत्म्या. हांव ताण येता पवित्र आत्म्या. हे म्हजें थंय देवा बापाचो अनुभव म्हाका दी. समिया जेजूचो अनुभव म्हाका दी. सर्गीचो अनुभव म्हाका दी. म्हाका तुज्या बळान आनी सक्तेन भर हे पवित्र आत्म्या स्वादेक आत्म्या. स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्या बेगीन तूं देवोन ये. स्वादिक आत्म्या दैविक आत्म्या मुझे थंय रावोंक ये. स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्या बेगीन तूं देवोन ये. स्वादिक आत्म्या दैविक आत्म्या मुझे थंय रावोंक ये. बापान पाटयलेल्या पवित्र आत्म्या जेजून बासायलेल्या पवित्र आत्म्या धर्मदूतांक दय दिल्ल्या पवित्र आत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्र आत्म्या. स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्या बेगीन तूं देवोन ये. स्वादिक आत्म्या दैविक आत्म्या मुझे थंय रावोंक ये. आपया मोगाच्या पवित्र आत्म्या हे तळपर्यंत अनुभव करिनातल्यात थरान ह्या फावटी आमी पवित्र आत्म्याचो अनुभव आमी करया. तो निरंतर आमचे दुखां पसून काडटा. ह्या आराधनांत वांटो घेतले तुमी थोडी जाणां निरंतरी दुखां गळोन आसा. जेजू पळोवन आसा आनी म्हणटा रडा नाका. तुजें दूख हांवें पळयलां. तुजी खंत बेजाराय हांव जाणां. हांवूच येता आनी तुजी दुखां पसून काडटा. पवित्र आत्म्या थंय मोगाच्या समिया जेजूच्या हजरपणाचो अनुभव जाता. आपया पवित्र आत्म्याक तुमच्या जिवितांत. विस्मित बुद्धीनार पवित्र आत्म्या जीविताची झर पवित्र आत्म्या भलायके दातारा पवित्र आत्म्या सदां काळजी येवच्या पवित्र आत्म्या. स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्या बेगीन तूं देवोन ये. बेगीन तूं देवोन ये. स्वादिक आत्म्या स्वादिक आत्म्या दैविक आत्म्या दैविक आत्म्या मुझे थंय रावोंक ये. मुझे थंय रावोंक ये. पवित्र आत्मा येता आसतना मोगाच्या उसवाड हर एक काळोख न पयस जाता. हर एक अंधकार न पयस जाता. हर एक माट मंत्राची सकत दुष्ट सकत पाताळाची सकत देवसाराची सकत आमचे तान पयस सरता. हर एक रितीच्या निरासपण धेदेतपण आमचे तान पयस जाता. हर एक पिडा शिडा गुण जाता. हर एक पिडा शिडा कश्ट अनवार समस्या आमच्या दुस्मानां सयत सोसूंक आमकां कृपा मेळटा धैर्य मेळटा. अंकाराची मोळां मुजेर मांडल्या कश्टांच्या आवरांत उपेल थकला भरवशा किरणां तूं उजवाड फांक
भी वरून पावो स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तू देवनी वेगिस्तु देवोन ये स्वादिकत्म्या स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या दैविकत्म्या म्हणजे ते राहून घे मुझे तैरावो ये दोन्ही हात वर कर माग्या Alleluia, 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 महिमा देवा खाती उन्नती आणि शांती दगा मानवल्या मनशांक या संसारी आता आणि सदा सर्वदा हर्षिल्ले जाऊ समयाचे नाव हर्षिल्ले जाऊ समयाचे नाव आता आणि सदा सर्वदा गावान गाव सगळ्या संसाराच्या पदान पण समयाचे जो तुझ्या अमोले रक्ता सगळ्या मनच्या गुण पवित्र कर भाग्यवान कर अभिषेक कर हरी एक पिढ्या शिडे तानाम परिवार कोरोना व्हायरस पिढा कॅन्सर पिढा काळजाची पिढा रक्ताची पिढा डायबिटीस गांठी दुःख हरिताराचे कॅन्सर गिरवण्याचे समस्ये पाइल्स फायब्रॉइड्स गर्भांत ओव्हरीसांत ब्रेस्टांत ट्युमर जाऊनचे ब्रेनात शिरांची हसकत काय अंगात येऊनची हसकत काय हरी एक तराची मानसिक पिढा हे पवित्र आत्म्या तुझ्या सक्तीन हरी एक पिढा चिडा हरी एक काळोख हरी एक अंधकार हरी एक ना समाधान अशांती निराश पण पैसलो दी हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हरगाम बापाक हरगाम बापाक. होगलाप जेसू जय जय पवित्र आत्म्याक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मग जनो पवित्र सक्रामेंताचे आराधन करत असताना पवित्र आत्म्याक आमच्या मध्ये आम्ही आपयला असता पवित्र आत्मा मोगाचनो जेजूचींच उतरां आमकां उगडास हाडतात पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आमच्या उगडास हाडतात देखून आज सकाळीं भोवपळी सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आराधना खातीर म्हाका मेळ्ळेलें देवाचें उतर जावन आसा तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतल्या पयल्या वस्वरांत 7वी ओळ 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 7 देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ही उतरां कितलीं अपुर्बायेचीं आसात देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला मोगाच्यान हांगासर देवाचें उतर म्हणटा आमकां दिल्लो तो आत्मो बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करचो देखून पयलें आमी नियाळ करचें बळवंत पोरण्या तेस्तामेंतांत देवाच्या आत्म्यान बळवंत करचें आमी पळयता सामसावाक निती कर्ताच्या बुकांत आमी वाचता इन द बूक ऑफ जजेस चॅप्टर 15 वर्स 15 सामसांव पवित्र आत्म्यान भरलो त्या पवित्र आत्म्यान भरोन ताणें थंयसर सत्ता आसतना ताका मेळ्ळें एका गाडवाचें काडकेचें हाड म्हणजे गाडाव मेल्लें आनी ताचें मांस सगळें कुसोन विरोन गेल्लें मांस येना हाडां थंय हांगासर शिंपडोन पडलेलीं आनी तांचे पैकी ताका मेळ्ळें केवल एक काडकेचें हाड हांगा काडके आसता पळय खाडकी गाडवाच्या काडकेचें हाड गाडावंच एक मनशाती पैकी एक ल्हान व्हड बळवंत न्हय मनशात आनी ताचें काडकेचें हाड आनी थंय घेवन तो झुजाक देंवता आसतना ताणें 1000 लोकांक ताणें हत्या करूंक तांची तांकां जिवेशी मारूंक ताका साध्य जालें तर बोळ त्या खाडकेच्या हाडांत न्ही गाडवाच्या खाडकेच्या हाडांत न्ही बगार पवित्र आत्म्याची सकत सामसावा मुखांतर आनी त्या खाडकेच्या हाडा मुखांतर व्हड एक जैत दिवंक शकता
सामसांव उपरांत ताच्या जिवितांत नाश जालो आमी जाणाव. कित्याक तो पवित्र आत्म्यान भरलो, पवित्र आत्म्यान तांणी वर्तें कामां केलीं, पूण आपलेंच जिवीत बदलूंक तो सकवना. देखून देवाचें उतर साम पावला मुखांतर आमकां येता आसतना नव्या तेस्तामेंतान पवित्र आत्मा आमकां येता आसतना केवळ बळवून मात आमकां करिना, मोगाळ करता आनी स्वनियंत्रीत करता. देखून हे 3 शब्द भोव गरजेचे, बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रण. आज म्हाका हे संगती आमी नियाळ करया. परतून एकुणी सांगा, बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत. बळवंत, दावीद राय पवित्र आत्म्यान भरलो, बळवंत जालो. ताणें केवळ आपल्या गवळ्याच्या पत्यान 5 फातर घेतले, तांचे पैकी केवळ 1 फातर घेवन ताणें त्या गोपिणींत घालून गुवणावन मारलो. कितलो व्हड जैत गात्र असो बळवंत जावन असलो गोलियात सयत थंयसर तो पडलो. आनी दावीद ल्हान भुरगो त्या दाळा 14-15 वर्सांचो, तरी तो वचून गोलियात ताची व्हडली सयत तालवार कितलेशे किलो वजनाची एक ल्हान भुरग्याक तरणाट्या सयत उखलोवंक जायना तसली, पूण ताणें उखलोवंक सकलो मात न्ही, उबारन ताच्या गोमटेक मारन ताची गोमटीच 2 अर्दां करचे दितलें बोळ दाविदाक आयलें. कोणा थावन? पवित्र आत्म्या थावन तें आयलें. देवान आमकां दिला तो पवित्र आत्मा मोगाचें बळवंत. आमी जाणाव दावीद थंय पवित्र आत्मा देवलो आनी पवित्र आत्मा ताचे थंय रावलो. ताणें कितलीं वर्तीं कामां केलीं गी म्हणून. जाल्यार पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी पळयता दाविदाक जायत्यो बायल्यो आसल्यो आनी ताणें बायलांक आनी आपल्या भुरग्यांक जायतो वेळ दिवना. देखून उपरांत ताचेच पूत ताका विरोध रावतात. ताचेच दोळ्या मुखार वायट कामां करचीं ताच्या पुतांनी तो पळयता. देखून मोगाचें आमी नव्या तेस्तामेंताक येता आसतना, समिया जेजूच्या हजरपणांत आसतना, समिया जेजूच्या आमोलकीक रक्तान सोडयलेलीं आसता, आमची कुटुंबां कितल्या आपुरबायेन आमी सांबाळी जाय म्हणून देवाचें उतर आमकां समजयता. आमी पवित्र आत्म्यान बळवून जाल्या पावना, आमी मोगाळ जायचे आनी स्वनियंत्रीत जायचे. आपल्या कुटुंबा खातीर घोवान आपलो वेळ करची जाय, बायले खातीर, भुरग्यां खातीर. दावीद रायाच्या जिवितांत आमी समजून घेता. एका बायलेन आपल्या घोवा खातीर, आपल्या भुरग्यां खातीर वेळ करची जाय, समर्पण दी जाय. मोइजे ते आमी पळयता, ताजे लागीं आसली केवळ एक बेतकाटी. देवाचो अनुभव जाता आसतना देवान मोइजे कांयच दुसरी हातारांत घेवंक सांगना, केवळ तुजी बेतकाटी पुरो, भायर सर. देवाच्या सक्तेन आनी पदवेन म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी पदवेन तो भायर सरलो. ती बेतकाटी उबारता आसतना मोगाचें न्हू, थंयसर 10 खरगां इस्रायल त्या इजिप्तकारांचेर आयलीं. 10 खरगां, 1 आनी 2 न्ही, 10 खरगां आयलीं. आनी उपरांत देवाच्या विस्नार परचेक, इस्रायल परचेक, त्या काळार 6 लाखाचे चड इस्रायल दादलेच आसले. आनी भुरगीं, स्त्रियो, प्रायवंतां आनी सगळीं धर कितलोसो लोक जाल्लो. थंयसर ती इजिप्ता वेता आसतना जाकोब आनी ताचे 12 जाणां पूत थंयसर वेता आसतना ती केवळ 70 जाणां आसलीं. 70 जाणां आसलीं, लगभग 10-12 लाख लोक जाल्लो. दॅट मिन्स मोर दॅन 1 मिलियन जुदेव. ते सगळे भायर सर वेता आसतना तांबडो दर्यो तांच्या मुखार येता आसतना मोइजे ताच्या हातान ती केवळ बेतकाटी उबारता आनी दर्यो विंगड जाता. पदवी पवित्र आत्म्याची, मोइजेची न्ही, त्या बेतकाटीची न्ही. आनी तसो पवित्र आत्मो तांकां उज्याचो खांबो जावन तांच्या मुखल्यान वाटोवन वेतालो. आनी दुस्मान तांकां आक्रमण करूं येताना तांच्या फाटल्यान रावन तोच पवित्र आत्मो ते खूब जावन, तो खांबो जावन तांकां तांचें संरक्षण करतालो. तस पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आकाशांत मारना जेवण देवान आयलें. खडपात न्हू, असाध्य म्हणयत आमी, खडपांत उदक आमकां मेळना. तो पिठो गेल्यार, तो कितलो चीड दिल्यार खडपांत उदक मेळना, पूण खडपांत उदक भायर सरचें करता पवित्र आत्म्याची सकत. नव्या तेस्तामेंतांत येता आसतना मोगाचें न्हू, ती सकत आमकां पवित्र आत्म्यांतय मेळटा. आनी ही पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या जिवितांत विविध रितीन काम करता. म्हज्या नियाळाक आयलें, पवित्र आत्म्याची सकत आमकां आमच्या जिविताच्या संबंधांतय मेळटा. पवित्र आत्म्यान बरयलो दावीद, ताचे थंय पवित्र आत्मा आयिल्लोच, सावला थंय खोटो आत्मो
आयलो आनी सावल दाविदा लगाड काडूंक पळयता. दाविदान कितेंच वायट करूं ना जाल्यार सावल ताका लगाड काडूंक पळयता. आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमी कांयच वायट करिना जाल्यार आमकां दुस्मान येतात. आमी पवित्र आत्म्यान भरिल्ले थोड्यांत आसलो खोटो आत्मो उद्रेकीत जाता जाल्यार म्हाका देव कशें दाविदाक राखता आनी सांबाळटा. दावीद असो साऊल आसोचो साऊल राय असो पुतूस जोनातान दावीद असो आप्त मित्र जाता. म्हणजे पवित्र आत्म्याची सकत दाविदाक कोणाक इश्टाघात करून घेजय आनी कोणाक दुस्मान करून घेजय म्हणून थंय समजयता. गोलियाताक तो लगाड करता आपणाचो दुस्मान म्हणून, पूण जोनाताक आपणाचो इश्ट करून घेता. आपल्याचो दुस्मान जावन आसता साऊल असो पुतो जावन आसलो. पवित्र आत्मो आमचे थंय येता आसतना आमी कोणाची इश्टाघात करी जय, कोणाची इश्टाघात करूं नजो मोगाचें हें आमी समजून घेता. लुकाच्या वांजेलांत 7व्या वसरांत आमी वाचता. लूक चॅप्टर 7 थंयसर जेजू लागीं एक शातापाती येता. शातापाती म्हळ्यार एक रोमाचो अधिकारी. शातापाती म्हळ्यार शाता म्हळ्यार 100 शिपायांचो तो मुखेली या तांचो कमांडर. तो जेजू लागीं येता आनी आपण हाडटात कोण जुदेवूच आपण हाडटात. रोमाचे अधिकारी रोमाचे शिपाय रोमी नागरीक जुदेवाचे दुस्मान जावन आसले. जुदेव तांकां कांटळटाले कित्याक तांचेर तांणी अधिकार करून काण गेलो. जुदेवांक गुलाम कशे ते तांचे लागीं वेव्हार करतले. पूण आतां हेच जुदेव एका शातापाती घेवन जेजू लागीं येतात आनी म्हणटात ह्या शातापातीच्या साकराक हुशार ना, तूं गूण कर कित्याक ताणें आमकां जायती गुमोग केल्या. आमकां एक सिनगॉग बांदून दिला. रोमाचे जुदेवांचो धर्मा पात्य नातले जाल्यारय तांचेचो दुस्मान जावन आसलो एकलो शातापाती तांकां एक सिनगॉग बांदून दिता. म्हणजे तांचे दुस्मान सयत तांचे मोगाचे जातात. पवित्र आत्मो येता आसतना मोगाचें न्हू, आमचे दुस्मान सयत आमचे मोगाचे मनीस आमकां उपकारा पडचेच आसले देव करूंक शकता. आमचे ती असली पदवी आनी सकत आमकां येता गी. आमच्या जिवितांत केदे व्हडले कश्ट अनवर आयल्यार ताका फूड करून देव फावो करता. ह्या दिसांनी सबार जाणांनी सबार साक्षी हांगासर आमकां सांगल्यात. ह्या दिसांनी बॉम्बेतावन एकलो भाव हांगासर आयलो. तो म्हणटा ताका इंटरनेटार यूट्यूबाचेर वतना लॉकडावना वेळार हे कोरोना व्हायरस खर आराम जाल्ल्या सुरवेर दैवीक लोरेत्री मंदिरांत तावन प्रसार जावचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान मेळ्ळें आनी सदांच ताणें पळोवंक सुरू केलें. आनी ताका कोरोना व्हायरस आयलें. आस्पत्रेक गेलो. तो आस्पत्रेंत आसतना ताणें आस्पत्रेंत सदांच पळोवचें आसलें. थंय ताणें म्हाका फोन सयत केल्लें फादर म्हजे खातीर मागा म्हणून. तो म्हणटा डाक्टरान कितलीं वखदां दिलीं पिडा चड जाली शिवाय उणें जावना. तो मोर्चार आसलो. एक फावटी तांणी झुजोन म्हणल्यार डाक्टराक लागीं आनी आस्पत्रे लागीं तो आस्पत्रेंत भायर आयलो. भायर येवन घरा गेलो. घराच रावता आसतना ताणें म्हळें सकाळीं दनपारां सांजेर ताणें आराधन करूंक सुरू केलें, मागणें करूंक सुरू केलें. मिसाच्या बलिदानांत त्या युट्यूबा द्वारे ताणें वांटो घेवंक सुरू केलो, पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरू केलो. देवा थंयच तो रावलो तो म्हणटा आनी देवानच ताका गूण केलें. ह्या वर्त्या खरगतावन ताका देवान निवारलें. मोर्चार आसलो बरो जालो. आनी एकलो भाव मुंबयतान म्हाका सांगता ताका HIV एड्स आसलें, कोरोना जालें. तो आस्पत्रेक गेलो पूण सुरक्षीत फाटीं आयलो. तो म्हणटा केदाळय आराधनांत वांटो घेतलो, तो देवाक स्तुती करतलो, देवाच्या हाजरपणांत येतलो. ह्याच दिसांनी एकली भयण हांगासर आयली. ती येवन हांगासर म्हणटा फादर तुमच्या दैवीक लोरेत्री मंदिराक हांव हांगासर आराधन मिसाच्या बलिदानांनी सगळें तुमी प्रसार करता, ताच्या खातीर हांव एक 50,000 रुपया तुमकां दितां. आनी ती म्हणाली कित्याक दिता गी म्हणून. ती गेले त्या फावटी आयिल्ल्या वेळार थोड्या म्हयन्या पयलीं ती म्हाका म्हणूंक लागली फादर वरती आर्थीक अडचणी आयल्या. गेल्या त्या वर्सा हांवें VRS काण गेलें म्हळ्यार वॉलंटरी रिटायरमेंट काण गेलें. पूण ताजे उपरांत काण घेवन थोडेच दीस जायचे जाल्यार हें लॉकडावन आयलें. म्हाका कामां वचोंक ना, म्हाका सांबाळिना, पयशांचो तत्वार आयलो. म्हाका जायते कश्ट आसले. म्हाका फादर म्हजे खातीर म्हाका तिजे खातीर मागलें आनी कोण तिका कुमोग करची आसली तांची थोड्यांची वळखी हांवें तिका सांगली आनी तिका थोडी कुमोकी मेळ्ळी. आनी उपरांत ती म्हणटा तिणें देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक सुरू केलें. आराधन पळोवंक आनी तांचो वांटो घेवंक तिणें सुरू केलें. सदां मिसाच्या बलिदान वांटो घेवंक सुरू केलें. आनी ती म्हणटा देवान तिचेर आशिर्वाद केलो. वळख नासल्यान एकल्यान फोन करून तिका म्हळें खंय तुजें पेपरान डॉक्युमेंट्स शिरकल्यात, तुका VRSचे पयशे मेळोंक आसात आनी सगळे दुसरे पयशे तुका मेडिकलाचे पयशे मेळचे बरी हांव करता म्हणून वळख नासल्या एका अधिकाऱ्यान फोन करून तिका
तिका सगळे VRSचे पैसे मात न्ही चड तीक मेडिकलाचे पैसे सहित मेळा अशें ती केले आनी ती म्हणटा चिंतनांतल्या फादर म्हजे सांपडलेले ते VRSचे पैसे मात न्ही मेडिकला खातीर चड तीक पैसे सहित मेळ्ळे आनी दुसरी कुमोवकी मेळ्ळी देखून हांव दैवीक उलोवरेतीन मंदिराक कुमोव दिवंक हांव आशेतां अशें म्हाका न्हू पवित्र आत्मो आमकां बळवंत करता निराश करिना देदेस्पर करिना आमकां भियोंक करिना आमकां जिवीत साणूंक सोडिना सबार व्यक्तीन म्हाका फोन करचें आसा आनी सांगचें आसा फादर म्हजें कस सोसूंक जायना फादर म्हजे खातीर मागा हांवें मरोंक मागा थंयच म्हाका न्हू एक फावटी पवित्र आत्म्याचो अनुभव जाल्ली म्हणटात ना फादर म्हजे कितले कस जाल्यार वणी ह्या कश्टांत जेजू म्हजे सांगता आसा म्हज्या जिविताचो खरीच हांव वयता आनी पवित्र आत्मा आमकां बळोवन करता मात न्ही आमकां मोगाळ करता थोड्यान म्हणचें आसा ना फादर म्हजें थंय मोगूच ना साध्यच ना आमचें थंय मोग आसा जुवां बावतेसान म्हणल्या बरी ताणें वाडत वाडत वचत जाय आनी हांवें ल्हान ल्हान जाय जाय जुवां सवांजेल तिसरा वसर तिसावी वळ जेन्ना जेजू म्हजें थंय वाडत वेता पवित्र आत्म्याच्या त्या अभिशेका थंय हांव चड आनी चड मोग आसो जाता आनी मोग आसो जाता आसतना आमकां उडास येता कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 13वा वसर पयल्या त्या 3 वळीन आमी वाचता आमच्या थंय विशेष प्रवाद करचें देणें आसल्यार मोग ना जाल्यार आमी एक किणकूळ आवाज करचे एका वाटले बरी या आवाज करचे या खंयचे एका संगीत वाजत राव बरी जर तर हांव सॅक्रिफायस करता कितलें दान धर्म करता जर तर मोग म्हजें थंय ना जाल्यार हांव व्यर्थ मोग भोवरतो आनी त्या मोगा विशांत 6व्या वसरांत 6व्या वळेंतल्यान 8वी वळ पर्यंत थंयसर सबार संगती सांगल्यात मोग सोंसणीक मोग दयाळ मोग मोसर करिना मोग आपकार मतीन दवरिना मोग आपणाचो स्वंत आदाय सोदिना अशें सबार थंयसर सेगूण आसात पवित्र त्या मोगाचे आनी अकरेक मोग सासणाक बाळटा बरवसो भावार्थ मोग ही 3 संगती व्हरते जाल्यार मोग भावार्था प्रास बरवशा प्रास व्हरते भावार्थ म्हळ्यार आतांच देव आमच्या मदें आजापा करता म्हणले तसले पातीन जावन आसा भावार्थ फाल्यां परवां ह्या म्हाका सासणीक जिवीत आसा म्हणलो तो बरवसो मोग जावन आसा देवा थंयच एकवटून देवाक आमचे थंय वाडोवंक सोडचें मोगाळ आत्मो सांत भक्तांनी केदाळ मागलें जावन आसा देवा म्हाका संपूर्ण तरान खाली कर खालतो कर ल्हान कर पूण म्हाका तुज्या मोगांत वाडय आमी कितले खालते जाता ल्हान जाता देवा थंय आमी वाडटा आसतना आमी मोगच जाता देव मोग जावन आसा मोग अगाध जावन आसा देव मोगाचो दर्यो सागोर तो जावन आसा दर्यांतल्या उदक आमी खाली गेल्ल्या बरी आसा गी त्याच रितीन देवा थंय आसलो मोग आमी केदींच खाली केल्ल्या बरी ना आनी त्या मोगा थंय आमी जियेल्ल्या वेळार आमकां मॅच्युरिटी येता वी बिकम रियली मॅच्युअर इन आवर फेथ आनी वी बिकम सेल्फ कंट्रोल पीपल ऑफ सेल्फ कंट्रोल स्वनियंत्रण आमचें तें स्वनियंत्रण येता त्या वेळार म्हाका उडास येता पवित्र पुस्तकांतलें उतर फिलिपिकारां बरयल्लें पत्र 4वा वसर 8वी वळ शेकी भावा भयणीनो जें कितें सत आनी जें कितें मर्यादेचें निर्मळ नितळ मोगा पात्र आनी बरें मानापात्र तशेंच उत्तम म्हण लेखचें आनी होगळीक फावो जाल्लें तसल्यांचेर तुमचें गमन व्हरा पवित्र आत्मो आमचे थंय येता आसतना आमकां स्वनियंत्रण येता हर एका वायट संवयांचेर हर एका वायट चिंतनाचेर वायट वडण्याचेर वायट संबंदाचेर आमकां स्वनियंत्रण येता परतून हांव सांगता फिलिपिकारां बरयल्लें पत्र आवस्वर 4 वळ 8 शेकी भावा भयणीनो जें कितें सत आनी जें कितें मर्यादेचें निर्मळ नितीचें मोगा पात्र आनी बरें मानापात्र तशेंच उत्तम म्हण लेखचें आनी होगळीक फावो जाल्लें तसल्यांचेर तुमचें गमन व्हरा तर मोगाच्यान आमी दोळे धांपया समिया जेजू लागीं आमी मागया समिया जेजू तुजो पवित्र आत्मा म्हाका दी तुजो पवित्र आत्मा म्हाका दी तुज्या पवित्र आत्म्याती म्हाका बळवंत कर तुज्या पवित्र आत्म्याती म्हाका मोगाळ कर तुज्या पवित्र आत्म्याती म्हाका स्वनियंत्रणाचो कर म्हजें थंय तुवें घाल्लें तें पवित्र आत्म्याचें उज्याचें खेंड सदांच जळ अशें करूं म्हाका फावो कर समिया जेजू ह्या आराधनांत वांटो घेतल्या हर एकल्यान थंय तुवें पेटयलेलें तें पवित्र आत्म्याचें उज्याचें खेंड व्हडा सक्तीन जळ अशें कर आमचें काळीज आनी मन तुका आमी समर्पण दिता येसू मिया जेजू परतून आमकां पवित्र आत्म्यान अभिशेक कर परतून आमकां बरें कर आमकां गूण कर जेजू हे म्हज्या काळजांत आमच्या कांतराच्या बुकांत I-32
पेज नंबर 126 126 126 126 पान नंबर गीत नंबर I32. जेजू परतून आमच्या काळजांत मनांत आमी आपोवया. पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया. पवित्र आत्म्याचे खेंड मोगाच्यान परतून जळाशें आमी करया. सांगात आसा आमकां बरी भलायकी मेळटली, सुटका सोडवण मेळटली. हर एका गरजांनी देव आमकां पावतलो. जेजूये मोजा काळजा, जेजूये मोजा आत्म्या, जेजूये मोजा मोना, जेजूये मोजा जिविता, जेजूये मोजा काळजा, जेजूये मोजा आत्म्या, जेजूये मोजा मोना, जेजूये मोजा जिविता. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. पळय समिया तुज्या थंय जियेता. समिया जेजू म्हज्या काळजांत जिये. तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजो म्हज्या काळजांत जळाशें कर. जेजूये मोजा चिन्ना, जेजूये मोजा सत्ता, जेजूये मोजा करणे, जेजूये मोजा जिणये, जेजूये मोजा चिन्ना, जेजूये मोजा सत्ता, जेजूये मोजा करणे, जेजूये मोजा जिये. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. जेजू ये म्हज्या कश्टांत, ये म्हज्या दुखांत, ये म्हज्या पिडे शिडेंत, ये म्हज्या संकश्टांत. जेजूये मोजा कष्टा, जेजूये मोजा दुखा, जेजूये मोजे पिडे शिडे, जेजूये मोजा संकष्टा, जेजूये मोजा कष्टा, जेजूये मोजा दुखा, जेजूये मोजा पिडे शिडे, जेजूये मोजा संकष्टा. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. मोगाच्यान हो वेळ आमी करची मागोंक सगळ्या संवसारा खातीर, विशेश जावन ह्या कोरोना व्हायरस खरगातावन सगळ्या मनशा कुळाक आमचो देव निवारून दी. वैसर्गीच्या बापा आमी मागता रनिल्डा वेगस, ताच्या जिवितांत जायते रीण आसा, आर्थीक समस्या आसा, ताका बरें कर. ताचेर आशिर्वाद घाल. फेलिक्स म्हणलो एकलो भाव ICUंत आसा, एक्सिडेंट जावन ताका बेगीनच बरें कर. ओमजोरचो तो प्रेसिला गोवियस बिजयचें
इस्रायल आसा विशेष रक्तस्राव वरवीं ती भोव अस्कत जाल्या समिया जेजू तिचो वावर करून तिका बोळ दी. सबार जाण आमची भाव भयणी दुसऱ्या दुसऱ्या शहरांनी दुसऱ्या गांवांनी कोटमातावन पयस जावन काम करना आसा थंयसर अस्कत काय आसा तांकां बावळ्याची दूख पेंगट्याची दूख बुजांची दूख गमटी दूख ह्या विविध पिडेन कश्ट जाता जाल्यार हे वावरतात. तुमी जेजू तांकां वावरूंक हाता पांयांक बोळ भलायकी दी जेजू. बरें काम फाव कर प्रमोशन फाव कर. पिटर म्हणल्या भावाक तेंचे इस्रायलांत बऱ्यांतले बरें काम फाव कर. हांगा तेच्या पत्नीक भुरग्यांक खर्चाक पयशांची गरज आसा. सुनील म्हणलो भाव एपिलेप्सी वरी कश्ट जाता जेजू ताका गुण कर बरें कर. मालकाम नरोन्ना म्हणलो भाव ताका काजारी जिवितांत जायते समस्या आसात. ताच्या पत्नीन ताका जायतो नश्ट केला. ताका बुजय समिया जेजू तांचे काजारी जिवीत तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. जोसेफ पिंटो ICUंत आसा ताच्या जिवितांत कश्टांच्या वेळार तो पिडेन पडलो आतां आस्पत्रेंत आसा. समिया जेजू ताका बरें कर. ताची पत्नी लिना रडोन मागता ताची भुरगीं रडोन मागता ताका बरें कर. थॅमसिनाक ताच्या जिवितांत एक बरो जिविताची सांगातीन फाव कर. सबार जाणांक सैरीक ना समिया जेजू सैरीक फाव कर. संवसाराच्या चापणे आदीन सुद्दां तुवें तांकां विंचलाय काजारी जिवितांत. कोणा काजारी जिवितांत तुवें विंचलाय समिया जेजू तांकां जिविताचो सांगातीन वेळार तूं फावो कर तांकां समिया जेजू. प्रेसिला गोवी आसा खातीर आमी मागता. जेसिंता कुंदापूर ब्रेस्ट कॅन्सर वरी ऑपरेशन आसा. तशेंच ग्लॅडीस बोरविलीची ती काय ब्रेस्ट कॅन्सर आसा. समिया जेजू तांकां बरें कर. बापुलचंद बाडाक ताका हेड इंजरी जाल्या एक्सिडेंटा वरी ताका बरें कर समिया जेजू. सबार जाणां प्रायवंत आसात आज ह्या दिसांनी. सबार जाणां परिक्षा बरोवन आसात. PUCची भुरगीं आसात 10व्याची भुरगीं आसात तांकां एग्जाम आसा बेगीनच. त्या सर भुरग्यांक तुज्या हातांत समर्पण दिता. प्रायवंत आसात कश्ट जातलीं आसात हार मारलेलीं आसात. सबार जाणां काम नातलेलीं आसात जाग्याच्या समस्या आसात. समिया जेजू सर हांगासर बरोवन गेल्लीं त्या सवां दैवी कोलरेतीन मंदिरांत तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. जेजूये मोजा संतोषा जेजूये मोजा आनंदा जेजूये मोजा कुशलकाये जेजूये पर्ये मेटा जेजूये मोजा संतोषा जेजूये मोजा आनंदा जेजूये मोजा कुशलकाये जेजूये मोजा हर एक मेटा काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून सौम्या राखून आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. आमच्या काळजाचें दार उगडून समियाक आमच्या जिवितांत स्वागत करी. ये समिया जेजू ह्या अर्धान वांटर केलेल्या हर एकल्यान माथ्या थावन पांयां पर्यंत आपड समिया जेजू आनी गुण कर. कोणाकी कसली स्पीड आसा तर त्या जाग्यार तुमचो हात दवरा आनी म्हाका खंयसर तुमकां पिडा आसा जेजूची दैवीक सकत ह्या बोबोई सक्रामेंतांत थावन तुमचे थंय वाळोन येता आनी तुमकां गुण करता. क्लेम दिस हिलिंग एट दीस वेरी मोमेंट विथ ग्रेट फेथ. देवान तुमकां दिला तो पवित्र आत्मा बळवंत मोगाळ आनी स्वानिंत्र. समिया ते म्हाका संपूर्ण तरान मोगाचो कर. म्हज्या ती असलो द्वेश राग हगे फारीकपणाची बोगणां सगळीं समिया जेजू उणें जायची. हांवें संपूर्ण मोग जायची. समिया जेजू म्हाका स्वनियंत्रण भोग हर एका वायटाचेर सयत व्हरूंक समिया जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत म्हाका दी. आनी तुजे म्हजे थंय पवित्र आत्म्याची सकत बोळ पदवी तूं परगट कर. माथ्या थावन पांयां पर्यंत आसची हर एक पिडा गुण कर. खंयसर तुमच्या कुडींत पिडा आसा थंयसर हात दवर म्हाका ह्या दोळे धांपून त्या जाग्याचो नियाळ करा. कोणाक देवाची पदवी महिमा परगट जायची. तुमच्या मोगाच्या मनशां खंयसर ICUंत आसात. कोरोना व्हायरस पिड्या वरवीं इतर पिड्या वरवीं कश्ट जाता तांचो उडास कर तांचे खातीर म्हाका. कोणाकी सैरीक जाय तांचे खातीर म्हाका. कोणाकी प्रमोशन जायचे तांचे खातीर म्हाका. कोणाकी जाग्याच्या समस्या आसा तांचे खातीर म्हाका. काजारी जोड्यांक समस्या आसा गोबायला मध्ये तांची त्या काजारी जोड्यांक तुमच्या काळजांत हाड जेजूक समर्पण दिया.
Hallelujah, 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 hallelujah. येशूच्या अमोलिक रगत आमचेर मागून घेवया. येशू तुझ्या अमोलिक रगत आमचेर शेणे. तुझ्या अमोलिक रगतात आमकां गुण कर, बरें कर. येशू तुझे अमोलिक रगत, अमोलिक तें रगत समया म्हजेर सारून, पवित्र तुजें रगत समया म्हजेर शेणोवन म्हाका गुण कर, म्हाका बरें कर. आमी काळजांत हांव मागया जेजूच्या अमोलिक रगत त्या खुर्सार, त्या कालवार पर्वताचेर जेजून शेणयल्या सगळ्या मनशा कुळा खातीर, सगळ्या संवसारा खातीर, तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर. म्हाका न्हू ते दोळे धांपून तें दर्शन आमी घेवया. ह्या बाबू सक्रमेंत पळयत आसतना म्हाका न्हू जेजूचें अमोलिक रगताचें दर्शन आमकां जावन दी. जेजू कितलो कश्टलो त्या खुर्सार, जाल्यार ताणें बोब मारली. बापा बापा म्हाका तान लागल्या, ताका तान लागल्या म्हज्या तुज्या आत्म्याची. म्हजो तुजो आत्मो त्या खुर्सायल्या जेजूक आमी समर्पण दिवया. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हण ते जाणा. आम्हा समेस्तांक जेजून खुर्सार बक्षिला आनी खुर्सार ताच्या अमोलिक रगतान तो आमकां धुवन नितळ करता, बरें करता, गुण करता, सासणीक जिवीत दिता. त्या समयाच्या रगताक आमी उलो मारया. कोणा दिमी घालून जाताल्या दिमी घाल, हात वयर कर. जेजूच्या अमोलिक रगताक आमी उलो मारया आनी आशिर्वाद आमी जोड घेवया. तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता. तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान बागयता. तुझे रगत सोम्या पातक धुवन तें काडटा, नितळ निर्मळ म्हाका करता. तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता. तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान बागयता. तुझे रगत सोम्या पातक धुवन तें काडटा, नितळ निर्मळ म्हाका करता. अमोलिक तें रगत सोम्या मुजेर सारता. अमोलिक तें रगत सोम्या मुजेर सारता. पवित्र तुझे रगत सोम्या मुजेर शेणा. पवित्र तुझे रगत सोम्या मुजेर शेणा. दिमी घालया आनी समेचे आशिर्वाद आमी जोड घेवया. आमकां भिया बरीत करता तो आत्मो दिवंक ना, बगार बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आज आयताराचो दीस, साबाचो दीस, समयाच्या एकवटांत, समयाच्या हाजरपणांत हेच 3 संगती आमी नियाळ करया. बळवंत आत्मो म्हजे थंय तुजे थंय आसा, मोगाळ आत्मो तुजे थंय म्हजे थंय आसा, आनी स्वनियंत्रण करचो आत्मो म्हजे थंय तुजे थंय आसा. तर चड आनी चड आध्यात्मीक वाडवळ आमी जाण घेवया. तुमकां बरो व्हरतो आयताराचो दीस हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.